नमस्कार, पळया प्राईम खबरो. केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेर आयल्यार श्रीपाद नाईक महत्वाच्या खात्याचो मंत्री. भाऊच्या नागरी सत्कार सभेत भाजपा फुडाऱ्यांचे उतर. डिसेंबरात मोदीची जंगी सभा गोंयांत घेवपाचो भाजपाचो प्लान. लाखभर लोकांक महासभेक हाडपाचे यत्न. व्यंकय्या नायडूच्या हजेरेंत पक्षान थारायली लोकसभेची रणनीती. मुख्यमंत्री पर्रीकार करता सुडाचे राजकारण. आपलो आनी पुताचो ड्रग्सांकडेन कसलोच संबंध ना. रवी म्हणटा सूड घेवपा खातीर बदनाम करपाचो कांय आमदारांचो यत्न. फोंडे उपजिल्लो हॉस्पिटलाचो स्टाफ मेडिकल कोयरा बरोबर लासतालो मनशाचे अवयव. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या इन्स्पेक्शनात उक्ताडार. प्रुडंटाच्या एक्सपोजेंतल्यो गजाली तंतोतंत सिद्ध. आनी वाळपय केशींत गोरक्षावाल्यांनी पुलिसांक हल्लेखोरांक अटक करपाक दिल्ली 48 वरांची मुदत सोंपली. पुलिसांकच घेवन प्रकरण मिटोवपाचे यत्न. खबरो विस्तारान. केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेर आयल्यार श्रीपाद नायकाक गडगंज मंत्रीपद मेळटलें अशी घोशणा भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी भाऊच्या नागरी सत्कारा वेळार पणजे केली. हजारांनी लोकांच्या हजेरेंत भाऊचो भोवमान केलो. 3 फावट उत्तर गोंयांतल्यान जिखून आयिल्ले हे भाजपा फुडाऱ्याचो राजकीय प्रवास, ताजो मोगाळ स्वभाव आनी ताजी समाजसेवेची जिद्द हाचेर ताच्या वांगड्यांनी उजवाड घालो. खासदार श्रीपाद नायकाच्या षष्टब्दी पुर्ती निमतान पणजे कांपालार नागरी भोवमान सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक भाजपाचो आदलो अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी हेर फुडारी आशिल्ले. ह्या सुवाळ्याक हजारांनी लोकांनी गर्दी केली. नेमको सुवाळो सुरू जावंक पावसय आयलो. लोकांनी खुर्च्यो आनी पेपर काडले पूण सभा सोडली ना. श्रीपाद भाऊक लोकसभेन गडगंज मंत्रीपद मेळटले म्हूण गोंयचे फुडारी आस्त बाळगून आसात. Sri Shripad Naik is an ideal political worker, a dynamic leader, a person who has got character, caliber, capacity and conduct, a person who has got discipline, dynamism and dedication. There is a very good combination like Krishna Arjuna, Manohar Parrikar and Shripad Naik. Both of them together, I am confident in the coming days they will take the state forward. Religion is personal. Religion is personal. You can be a Catholic, you can be a Muslim, you can be a Hindu, you can be a Jain, you can be a Vaishnavite, but all of us are sons of Bharat Mata. We are all Indians. It should be never seen in the context of a religion. Even in Hindu, how many religions are there? We all understand that. So Hindu is not the name given by Atal Bihari Vajpayee, Advani or Narendra Modi or Rajnath Singh or Manohar Parrikar or Shripad Naik. It's a name given by our forefathers. दोघांची क्षेत्रा बदलली. खरं म्हणजे हांव वचपाचो आशिल्लो दिल्लीक आनी श्रीपाद भाऊ गोंयांत आसतलो अशें सादारण आमची कामाची वांटणी आशिल्ली. पण नियतीचो डाव वेगळो आशिल्लो. नियतीन सगळे बरोबर परते करून दवरले आनी ते मागीर भाऊ पावलो दिल्लीक आनी हांव गोंयांत उरलो. पण म्हाका खात्री आसा की गोंयच्या लोकांचो आशिर्वाद दोनूय जाग्यार घेऊन जेन्ना आमचे 2 खासदार दिल्लीक वतले तेन्ना भाऊ एक अत्यंत खंयचे तरी महत्वाचे खातें ताज्या सिनियरिटी प्रमाणे आनी ताज्या हाज्या कश्टा प्रमाणे मेळटले हाज्या बद्दल म्हाका खंयच दुबाव ना. आतां सामकी कॉमन प्लेस रस्त्या वयली गजाल अशें जाल्लें आसा. म्हणजे निश्ठेची व्याख्या कितें जाता आतां? पक्षाचें इतलीं वर्सां काम केलें आनी ताका जर तिकीट जर मेळ्ळी ना जाल्यार तो पक्ष सोडटलो आनी दुसऱ्या पक्षान वतलो. अशा पद्धतीची ताका निष्ठावंत कार्यकर्ता अशा प्रकारचे मीडिया सुद्धा म्हणता. त्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला तिकीट न मिळाल्यामुळे ताणे पक्ष सोडला आणि तो पक्षाच्या विरुद्ध उभं राहिला. निष्ठा हे जीवन तत्व असचें पडटा आणि जीवन सत्वाशी ते निगडीत असता. त्या दृष्टींतल्यान श्रीपादाचे उदाहरण आमकां अभिमान दवरपा सारखें आसा अशें म्हाका दिसता. की अशे तरेचें अलोट प्रेम तुम्ही सगळ्यांनी दिलें. हांव म्हणटा म्हजी तीच म्हजी जोड आसा अशें हांव म्हणटा. आनी कांय मेळना सुद्दां कांय कोता येता, परंतु हे तुमचे प्रेम सदांच मेळचें अशीच मना पासून इच्छा आसा. षष्टब्दी पुर्ती निमतान श्रीपाद नायकाच्या आडपयच्या मूळ घरा लागसार शुक्रारा सकाळी मिरवणूक काडली. उपरांत श्रीपाद नायकाचो तुळाभार जालो.
सुवाळ्याक भाजपाच्या गोयच्या फुडाऱ्या सयत भाजपाची गोय प्रभारी स्मृती इराणी आशिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डिसेंबराच्या पहिल्या सप्तकांत नरेंद्र मोदीची गोंयांत व्हड सभा जावंक शकता. सुमार लाखभर लोक एकठांय करून महासभा घेवपाचो भाजपाचो प्लान चल्ला. प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान प्रुडंटाक हो प्लान सांगलो. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेची स्ट्रॅटेजी थारावपा खातीर भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची बसका जाली. पक्षाचो आदलो अध्यक्ष व्यंकय्या नायडूच्या मार्गदर्शनाखाला ही बसका जाली. प्लॅनिंग फुडलें येणारे 180 दीस उरल्या इलेक्शनाक. त्या हितूंतल्यान पक्षाचे कार्य त्या गांवापर्यंत पावप आनी येणारे लोकसभेक दोन्ही सीट गोंयच्यान दक्षिण आनी उत्तर गोंयच्यान निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न करप. मोदीचे मिटिंगेचे कितें थारला? मोदीची मिटींग जातली. एक भव्य आमकां सादारण 1 लाख कार्यकर्त्याची लोकांची सभा करपाची आसा आनी ती आमी सादारण डिसेंबरान करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नॉर्थ गोवा काय साउथ गोवा ते अजून ठरवना. जागो बिगो पळोवन सेक्युरिटी बाकीचे हे सगळे पळोवन हे ठरतली. श्रीपाद भाऊ हांगसर 3 फावटी 3 टर्म आयिल्लो आसा. चवथे टर्माक अपेक्षा कारण तेच आसतले कॅन्डिडेट. मातूय दुबाव ना. फक्त पार्लमेंटरी बोर्डाक आमी तांचें नांव धाडटले. आनी दक्षिण गोंयान फाटले फावटी नरेंद्र सावयकर एक निवडून येता पडले ते, कारण त्या वेळार आमी सत्ता नाशिल्ले आनी आमचे कडल्यान सत्ता गेल्ली. पूण हे फावटी मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकयल बरें काम गोंयान चलता आनी ह्या हितूंतल्यान आमी पक्ष म्हणून एकूच नांव दक्षिण गोंयच्या पार्लमेंटरी बोर्डाक धाडपाचो प्रयत्न करतले. नरेंद्र सावयकर. हय 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 हय. सर कितले रुपया ते मोदीच्या मिटिंगेक चार्ज करतले तुमी? जे 5 का 10 ते अजून कांय ठरवना. 5 आसत 10 आसत कांय ठरवना अजून. तशें ठरवना. मुख्यमंत्री पर्रीकार सुडाचें राजकारण करता. आपलो आनी आपल्या पुताचो ड्रग्सांकडेन कसलोच संबंद ना. उलट गृहमंत्री आसतना आपणे ड्रग्सां आड खर पावलां उखलिल्लीं अशी प्रतिक्रिया रवी नायकान उक्तायल्या. रवी आनी ताचो पूत रॉय पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्ससांत घुसपल्यात म्हण सभागर समितीन तांचेर ठपको दवरला. रवी म्हणटा कांय आमदार सूड घेवपाक आपल्याक बदनाम करतात. जेन्ना ऑलरेडी सीबीआय आसा हांगासर, तुमचे कडेन कितें आसा सीबीआय व्हरून दियात. सीबीआय आसा केस दिल्ली आसा. सीबीआयक दिया केस. कित्याक दिना? कितें आसलें हें? कित्याक कर्नावाल कित्याक करता? हे रिपोर्टार कितें आसा? म्हाका दिसना कांयच सांग. जेन्ना हे सांगतात आतां हे प्रत्येकाचे रिवेंज घेवपाचें जाला. हे रिवेंजफूल असो दिसता हो हे मुद्दम. आमी अजून सहन करून आसात. एकदां सहन जे आयज पर्यंत करून आसा तांकां बेश्टे हे उठोवपाचे प्रयत्न करचे न्हू. आनी हांव परवा करपी न्हू. तुमी कितें करूं शकतले? जास्तीत जास्त खंयचे खोटे बिटी कितें घालून आप घालून कितें तरी हें करपाक पळयतले. आमी हेंचें ना. तुमी जे तरेन एक देख दवरपाचो मनशान तो देख त्या मनशान ना. आतां हांव खंयची तूं आसा आनी खंय आसा म्हाका संबंदूच ना कसलो. हांव फक्त एक्शन घेवपी मनीस. आटालो जेन्ना हांगसरल्यान गेलो भायर गेलो ताका सुद्दां हाडपाची इंटरपोला कडल्यान सुद्दां आमचीच मागणी आसा आनी आमच्याच वेळार ताका हाडपाक प्रयत्न जाल्या. पॉलिटिकली भिताक. आतां ती 2014ची इलेक्शन आसा. ही 2014ची इलेक्शन आसा ती इलेक्शना लागून हे सगळे ती तयारी चल्ल्या म्हणून असो प्रत्येकाचो बदलो घेवपाक चलता. म्हणजे हितून आतां कितें जालें MGP आनी विकास पार्टी ह्या लोकांनीच हो रिपोर्ट तयार. काही क्रिमिनल अशें आसता की लोकांक मारता धरून 8-8, 10-10, 12 केसी आसा ते आमदार जाता. गव्हर्मेंट सर्वंट मारता, बसी कंडक्टराक मारता, पण मेळ्या मनशाक मारता. पण अशें मारून जे आसा हे गोंयच्या लोकांक न्याय कसो दितलो? फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटलाचो स्टाफ मनशाचे अवयव बायोमेडिकल कोयरा बरोबर उक्त्यार लासतालो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या इन्स्पेक्शनात ही गजाल उक्ताडार आयल्या. फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटलांतलो वैजकी कोयर अँब्युलन्सींतल्यान व्हांवयतात आनी लोकवस्तींत उक्त्यार लासतात हे प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्लें. ताच्या वेल्यान मंडळान पळोवणी केली. प्रुडंटाच्या एक्सपोजेंतल्यो गजाली तंतोतंत सिद्ध जाल्यात. फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटलांतलो बायोमेडिकल कोयर बेकायदेशीर रितीन उक्तेपणान जळयताले ही गजाल प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ली. पेशंटा खातीर आशिल्ल्या अँब्युलन्सांतल्यान हो बायोमेडिकल कोयर व्हरताले.
प्रुडंटान ही गजाल उक्ताडार हाडल्या उपरांत गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोयर जळयताले त्या सुवातीची पळोवणी केली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक कितें दिसलें तें पळोवया. बायोमेडिकल कोयर वेगळो करनासतनाच लासताले. कोयरान लासताले ऑपरेशन करून काडिल्ले मनशांचे अवयव. मनशांचे अवयव पुरपाची कांयच वेवस्था ना. बायोमेडिकल कोयरान नित्याचो कोयरूय आसतालो. मेडिकल कोयर लासप बेगोबेग बंद करपाचो आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे फोंडे उपजिल्लो हॉस्पिटलाक निर्देश. मेडिकल कोयर लासपाचो बंद करात. नित्याचो कोयरय लासपाचो बंद करात. बायोमेडिकल कोयर वेगळो काडात. स्टरलायझेशना खातीर ऑटोक्लेव बसयात. मनशाचे अवयव पुरपाक 2 मीटर खोल फोंड मारात. मंडळान केल्ल्यो सुचोवण्यो बेगोबेग लागू करात असो आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वैजकी अधिकाऱ्यांक दिला. मंडळाच्यो सुचोवण्यो लागू केल्यात काय ना ते पळोवपाक रोखडीच परत पळोवणी करतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.